वर्षाचो काल प्रकाशलो जुल्मो तुझो आमचो विश्वास दिसले तुझे आमचो प्रकाश विश्वासाचो दिसू देलो वर्षाचो काल प्रकाशलो जुल्मो तुझो आमचो विश्वास दिसले तुझे आमचो प्रकाश आमच्या मोरबार नवो तारा बागा गोंच्या वचूंक घाला आमचे जोरी नवे उदक तांबा गोंच्या जेजू पालो विश्वासाचो दिसू देलो वर्षाचो काल प्रकाशलो जुल्मो तुझो आमचो विश्वास दिसले तुझे आमचो प्रकाश सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो जेजू तुमकां कृपा दिवं आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट देवाक दिन वासून भेटयता जाकुंदा सिल्वेरा आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान तिचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं की भेटेन आमी मागुया दुसरें तें आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या मानवेल वाज आनी उर्सुला लुकस हांच्या आत्म्या पासत देवान तांकां सुर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया जॉन आनी नॅटी डिसोजा आयज आपल्या लग्नाचो दीस मनयतात तांच्या घोराब्याचेर देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया आयज आमचे फिरगोजेन स्टीक पेरेरा आनी शॅनिस गोविया लग्नाचो साक्रामेंत जोडटात तांचेरूय देवाचो आशिर्वाद मागुया खरीत भाशेन भाव भयणीनो ह्या नव्या वर्सान आमी भितर सरल्या तेन्ना मागुया आमच्या गोंयची मातये पासत आमच्या गोंयच्या पासत खरीत भाशेन मागुया आमचे सगळे मंत्री मंडळ जो आसा जे एके भाशेन गोंयचे निसंटनाचे वाटेर आपलें तोंड धांपून आसात आपली कोदेल सांबाळपाक एक एकलो ओग्गो आसा तांचेर खरीत भाशेन देवाचो पवित्र आत्मो मागुया घोटायेचो पवित्र आत्मो आनी आमचें गोंय राखूंक सांबाळूंक भोव करून मादेई डायवर्शन हाचे विशीं इलिगल डबल ट्रॅकिंग जें चालू आसा ताचे विशीं आनी हेर मुद्दे जे आमच्या गोंयांक सतायतात तांचे विशीं ह्या आमच्या वेंचून काडलेल्या मंत्र्यांनी तशेंच आमदारांनी आपल्या दोळे उगडूंक आनी आपल्यान तोंड उगडूंक तांचे पासत खरीत भाशेन आमी मागुया हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक पोर तुमची सगळे आसूं बाबा भयणीनो आमी दुसऱ्या सातोड्यांत आसाव क्रिस्त जयंतीच्या खरीत भाशेन आयच्या दिसाक जुआं बातिस्त आमकां सुरवणदार आमची सुरवण करूंक आयलो ह्या आमकां उगडास करता तर आमी दर दिसाक ह्या सुरवणदाराक आमचो सुरवणदार म्हूण मानून घेवंक आनी आमची सुरवण करूंक दिसपोटी आमी वावरूंक ह्या मिसान पतपत्यान आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया आनी पवित्र रितीन फावो ती परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दुखतरूच म्हणुया हांव पातकी देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध बोड अपराध ह्या पासत भाग्यून सदांच फळ मरी सगळ्या दुदांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो सुम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुम्या काकूत कोर प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा तुजो एकलोच पूत तुजे शाश्वत मोहिमेचो भागेली खरेपणी आमचे सैम घेवन आंकवार मारयता जल्मलो म्हूण आमी सत मानता वो आमचो बाबा तीर कोर आनी जिणेचे सूर वायटा विघ्नांतली सुटोवन शाश्वत सुखांत आमकां वांटो दी म्हूण आमी मागता
आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेतान रासूच चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. बागिवोन जुवांचे पयले चिठी वेले वाचप. प्रितीच्यानो, फोटकिरो कोण जेजूक जो कोण क्रिस्त म्हणना तो होच क्रिस्ता विरोधी. बापाक तसो पुताक तो मानून घेना. जो कोण पुताक ओळखून घेना ताका बापूय मेळना. पूण जो कोण पुताक ओळखून घेता ताका बाप मेळटा. तुमी जाल्यार जो संदेश औरंगाबादांत तुमी आयकला तो तुमचे सवें सदां सांबाळात. सुरवातेक तान आयकलेलो संदेश तुमचे सवें तोगलो जाल्यार तुमी बापा आनी पुता सवें आसतल्यात. ताणें तुमकां बासायला तें हें सासणाचें जिवीत. तुमकां फसोवंक भोंवतात तांचे विशीं इतलें तुमकां बरयलां. देवा कडची तुमी घेतल्या ती मागणी तुमचे सवें आसा. देखून दुसऱ्या कोणाचेच शिकवणीची तुमकां गरज ना. पूण ताचे मागणे वरवीं जी तुमकां शिकवण मेळटा ती खरी, फोटकिरी न्हय. देखून हे शिकवणे प्रमाणे चलतात आनी तांचे सवें रावतात. होय प्रितीच्या भुरग्यांनो, जेजू सवें रावात. हे परी तो दिश्टी पडलेलो त्या ताच्या दर्शनाच्या दिसा व्हडा विस्वासान आमी ताका घेतल्या आनी तो आमकां लोचयेक घालूंक आपणा ताईं पयस कोचचो ना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. जबाब. शेकांशेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. जबाब. शेकांशेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. सर्वेस्पराक रोचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केल्ल्या ओचोऱ्या उजव्या हाताच्या बळान आनी पवित्र बावल्यान जैत व्हरून सोडवण दिली. जबाब. शेकांशेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. इस्रायलाचे कुळे थंय आपलो तीर विस्वाशी मोग मोनान दोन सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली. राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब. शेकांशेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. शेकांशेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खे पृथ्वेर गोणगोणान सर्वेस्पराच्या मानान खुशाल गितां घडून गाव. आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब. शेकांशेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय सोय. जायते पावटी आनी वेगवेगळे तरेन मागां प्रवाद्यां वरवीं देव आमच्या पुर्वजां कडेन उलयलो. पूण शेवटाच्या दिसांनी ह्या आमच्या काळार आपल्या पुता वरवीं तो आमचे लागीं उलयलो. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जुवांवाची गोवायकी. तुमी कोण गाय म्हूण ताचे लागीं विचारच्याक जेन्ना जुदेवानी यादनिकांनी आनी लेवितांक जेरुसालेमांत पाठयले तेन्ना ताणें सारकें परगट केलें. ताणें ना म्हणलें ना. ताणें उक्तेपणी सांगलें, हांव क्रिस्त न्हय. आनी ताणें ताका म्हणलें, तूं कोण तर? तूं एलिशा? ताणें तांकां म्हणलें, हांव एलिशा न्हय. तूं प्रवादी बी? आनी ताणें म्हणलें, ना. तेन्ना ताणें ताका म्हणलें, अशें जाल्यार तूं कोण? आमकां पाठयल्यार तांकां आमी कितें सांगचें? तुजेच विशीं तूं कितें म्हणटाय?
जुआमान म्हणलें, इसायास प्रवाद्यान सांगून दवरलां, सर्वेस्पराची वाट नीट करात. असो अरोण्यांत एक ताळो बोब मारता, हो ताळो हांव. तांकां फारिसेवांनी पाठयलोले. तांणी तांचे लागीं आनीकूय विचारलें, तूं क्रिस्त न्हय, एलिशा न्हय आनी प्रवादी न्हय जाल्यार स्नान कशें दिताय? जुआमान परतीपाड केलो, हांव स्नान दितां तो उदकान दिता, पूण तुमी ओळखो नाशिल्लो एकलो आसा. तो म्हजे उपरांत येतलो, पूण ताच्या वाणाची वादी सोडूंक म्हाका फावना. हें बेतानियेंत जॉर्दनाचे पोलतोडी जो हांव स्नान दितालो थंय घडलें. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मुगार बाबा भयणीनो, जुआं बातिस्ता विशीं आमी जायते पावटी नियाळ करता, पूण जुआं बातिस्ताची एक वड ताची जावन गूण जावन आसा खालतिकाय. आपूण प्रवादी न्हय, पूण सगळ्या प्रवाद्यां मदें व्हडतो प्रवादी म्हूण जेसू आमकां ताचे विशीं परगोट करता. इतलेंच न्हय, जुआंव जेसू मसियस हाचे विशीं स्पोश्ट जाणो आसलो आनी हें परगोटूंक ताचो मार्ग तयार करूंक आपल्याक ह्या संवसारांत पाठयला म्हूण ताका खबर आसली. हाका लागून जेन्ना ताका प्रवादी वो तो मसियस वो तो क्रिस्त काय म्हूण जेन्ना दुसऱ्यांनी जाबाब केलो वो दुसऱ्यांनी प्रश्न केलो तेन्ना ताणें उक्तेपणी आपलो जबाब सांगलो, हांव क्रिस्त न्हय, हांव एलिशाय न्हय. न्हय म्हूण हांव एक प्रवादी कसो, पूण हांव जावन आसा एक दूत जाका पाठयला. इसायास प्रवाद्यान सांगून दवरलां ते भाशेन सर्वेस्पराची वाट नीट करात. असो अरोण्यांत एक ताळो, हो ताळो हांव. सर्वेस्पराची वाट तयार करूंक ताचो मार्ग नीट करूंक जुआंव बातिस्त ह्या संवसारांत आयलो. ताणें घडये वडवीक घेवंक जाताली, ताणें घडये म्हणूंक जातालें, हांव तो वय प्रवादी येवचो आसलो, हांवूच तो क्रिस्त. कित्याक तो स्नान दितालो, जायते ताचे पाटलावदार आसले, जायतो लोक ताका फॉलो करतालो. पूण असले वेळार आपूण खालती जाता आनी मसियस आपूण न्हय, पूण खरो जेजू क्रिस्त मसियस ताची वाट तयार करूंक आपूण आयलो. हें खालतीकायेन तो लोकांक परगोडटा. भयणो, जिवितान आमकां जेजू हो सुरवंडार म्हूण परगोटूंक जायते फावटी अवघड. आमच्या उतरांनी आनी कोरण्यांनी जायते फावटी तें दाखोवन करूंक आमी विसरता. हाचे दिसाक जुआं बातिस्ताची देख घेवन आमचे जिवितान हेच करूंक आमी प्रयत्न करुया. सगळी खालतिकाय घेवन त्या सुरवंडाराक उतरान आनी कोरनेन परगोटूंक आमी वावरुया. हीच कृपा आमकां सगळ्यांक मागून घेवया. गायन घेऊया C25 पेज नंबर 39. C25. बाबा नामचे लागीं देवोंक तुका उतोंबलेली, देखून आमी ही तुजी भुरगीं आखी प्रितूम करता वेली. तिचे तुका समर्पिता संसारांतली सर्वां सोसली. मोगान बाबा घे तूं मानून हेंच आमगेलें वळून येवोन. ताटांत काशीन दिता घालून तुका आमचें जीण अर्पण. मोगान बाबा घे तूं मानून हेंच आमगेलें वळून येवोन. ताटांत काशीन दिता घालून तुका आमचें जीण अर्पण. मोशा बाबा भयणी मोशान तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देव बापाक मानता तसलेंच हांव म्हूण मागात. तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक
आमच्या नाके पवित्र विचारवाक सर्वेस्वर मानून घेऊ सर्वेस्परा आमच्या देवा आमचें बलिदान मानून घे ताचे वरवीं उतरां वर्ती देणी आमी तुजे कडची घेता आनी तुका परतून दिता तर तुवेंच आमकां दिलाय तें तुका भेटून तुकाच घेवंक आमकां फावो जावं दी हें आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन सर्वेस्पो तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे असो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परा थंय वारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित बापा सूर पदवीदारान सासणेचे देवा सूर कडेन सुताय आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजो उनो सोबद मनीस जाल्यार आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोड्या मुखार तुजे मोहिमेचो प्रकाश फांकलो मनशा रुपान दिसत्या देवाक उडकून आतां ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटून वचूं आमची काडसां देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सूल दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता पवित्र 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 दोलबरांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार पडला तुज्या वैभवान उंचर्गीक तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता तांकां सोय उंचर्गीक तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तिसपुरी जेवण जातूच ताणें काळज घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काळज नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोने मेडच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा करात भावार्थाचो गुटपोर गोटुया तुझ्या कुसा आमी पुनर्जीवन वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवोंडारा आमची सोडवण गो बापाजीच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता ओ जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केन देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सुतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बापाक फिलीप नेरे आमच्या गोडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय सर्वेस्परा तुज्या चाकरा बेनेडिक्ट 16व्या आमच्या आदल्या बाप साहेबाची काकूत कर ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपूण व्हेलो जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जावं पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजी इस्तागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोरीत मुखामोड पडूंक फावो कर आमा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्याची दया करून आमी मागता आंकवार मरी देवाची माई संगतीत चोपूती बागेवन सुसे बागेवन धर्मृतान सर काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांची सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनाक आमेन आमच्या सरोंडाराची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सगळीच्या शेना पवित्र शेरा समखय शिकुशी सर्गा सता तुशी संवसारांचा आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी
आनी आमची चुकलेल्या बोक्षिता तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां तेणे पडू नाका पूण वायटांतले आमकां सर्वेस्परा आसूर वायटांतले आमकां दिवा दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या आण्याक आमी भरोशान उतरेकतां तर आमकां तुजी उदार काकृती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकातांतली वाटाय कित्याक राजवटीक पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें दोन कांबळे तुमकां शांती दवरता मोची शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसकांची कशे परमे तिका शांती दियान तूंच तिका एकवटान सांबाळचो जियेतान राजूच चलयताय सासणाच्या ससनांक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमचे कागलूत कर देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमचे कागलूत कर देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटा शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुगले आमी सुभागी. सुमिया तुवें म्हज्या भितर म्हाका फावना पूण तुज्या काजत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमया खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. तूं एकलोच आमचो विश्वास तूंच आमचो विश्वास. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणाच्या बोडान आमचे जिवीत जेजूच्या जिविता सारकें कोर म्हूण आमी मागता. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बोध उपकार. गायन घेऊया H10 पेज नंबर 111 H10. पातकांचे काखे राती सुर्गीचो प्रकाश वागलो
देवतारो Jesu दिसलो देवतारो Jesu दिसलो वैभवी पुतेवाचो honor kia quarilo supulo parok salo supulo parok salo koro devo vinashi soy manairo am sobistane getlo am sobistane